आके स्टेशन रोडा कुशीक आशिल्ल्या फुटपाथीचेर सध्या भिकारी तशेंच बेबद्यांचो वावर वाडला। हे भायल्या राज्यांतल्यान आयिल्ले भिकारी तशेंच कांय कामगार ह्या फुटपाथीचेर न्हिदिल्ले असतात। हाका लागून थळाव्या लोकांक बरोच त्रास जाता। कांय लोक सकाळ सांजे चलपाक वतात। भिकारी आनी बेबदे फुटपाथीचेर न्हिदिल्ले असतात, ताका लागून लोकांक तांचो त्रास जाता। कांय वेळार जाल्यार तांच्या मदीं झगडी जाता। इतलेंच न्हय जाल्यार रातच्या वेळार ह्या वाठारांत लोकांची पाकिटां मारपाच्यो सुद्दां घडणुको घडल्यात म्हूण लोक सांगतात। देखून संबंदीत प्रशासनान नितळसाणीचेर लक्ष दिवचें तशेंच सोरो पिवन न्हिदपी बेबद्यांचेर तशेंच भिकाऱ्यांचेर योग्य ती कारवाय करची म्हूण लोकांनी मागणी केल्या। मेन स्टेशनाचो रोड कितें जाता, खुबशे रातचे आनी हांगा येवपाचें नासता। पयर माझ्या फुड्यानूच एकले बाबडो बशिल्लो, आड असो बशिल्लो, तेगे पाकीट आनी कितें घेतलें आनी धांवले भुरग्यां। खूब जाण आसता मेन म्हणल्यार फुटपाथ गेल्यार ते लोक कोण न्हिदिल्ले आसता, सगळो कचरो असो ते बॅग घेवन हांगच्यान गुडीत व्हरता। हे सगळें चलपा येना। आमचें मडगांव म्हणल्यार नांव आसा न्ही, नांव दवरचें। हो स्टेशन रोड आनी हो स्टेशन रोड मारगांव टू कनेक्ट दावोली दिगरपल्ली पंचायतीन कनेक्ट जाता। म्हाका चड दूख भोगता की आमचे फुटपाथ आहा पळय बरी गव्हर्मेंटान बांदल्या, ती फुटपाथ एक बरी क्लीन दवरची। लेबर येवन हांगा खंयचे लेबर येवन हांगा विकता आनी ती झगडी करता, हांगा पिता आनी बुरशे करून वता। म्हाका दिसता ही पुलिसांनी अशें तांकां हांगासरली काडपाक जाय आनी गव्हर्मेंटान तांचेर नजर दवरपाक जाय। आनीक पोटाक लागून खंयच्याय स्टेटान वता, आमचे मनीस दुसऱ्या स्टेटान वयता म्हणून बरे भशेन क्लीन रावता, जावं एक रूम करून रावता। तशें तांकां रावपाक म्हजी तांकां विनंती। अशी फुटपाथीर न्ही जावप, आमचे गोंयचें नांव पिड्यार जाता, गांवचें नांव पिड्यार जाता। स्टेशन आतां स्टेशन मारगांव एक स्टेशन व्हडलें स्टेशन जाल्लें आसा। हे स्टेशन नामनेचें स्टेशन क्लीन दवरचें। आनीक जेन्ना हे स्टेशनार कोणूय अनवळखी येवन मरता, जावं आमचे ज्युडिक्शनां मरता, ते मागीर मरण करपाक आमकां त्रास जाता। आमचे पंचायतीन नोटीस धाडटा, आमचे ज्युडिक्शनां पडटा आनी समज दवरले पडल्यार ते मरणाचो खर्च आमचे लागीं मागता। आमी सरपंच आतां पंच आमी सरपंच जाल्ले तेन्ना आमी दिले, आतां ब्युरल करपाक आमी दिल्या तांकां। आनीक हाचेर सरकारान नदर मारची आनीक जाता तितलें क्लीन दवरचें। आनी हांव तांचेय लागीं मागता, पुलिसान तांकां सांगचें बाबा अशें आहा, बरे भशेन रावचें। गोंयान आयल्या म्हणटर कशें पिता आनी कशें न्हिदता ही आमची गोंयची सुरपाय पिड्यार जाता। ही आमचे सरकारान एक बरी दखल घेवची आनी सरकार घेयत आसा, हांव ना म्हणना घेयत आसा। हीच मातशी गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार।